कार्यावळ आयज घेवन येता होमिओपॅथी ह्या विशयाचेर डॉक्टर प्रतीक्षा कुंकळकार हांचे लागीं सादिल्लो संवाद. तुमच्या सांगातान आसा सदां भशेनूच हांव चारुशिला. नमस्कार दोतोर. नमस्कार. आमच्या स्टुडियोंत आयज आसात डॉक्टर प्रतीक्षा नायक कुंकळकार. आमच्या आयकप्यांक खबर आसाच, फाल्यां 10 एप्रील फाल्यांचो हो दीस जागतीक होमिओपॅथी दीस म्हणून आमी मनयतात. आनी हेच फाटभुंयेर आमच्या स्टुडियोंत आयल्यात डॉक्टर प्रतिश्ठा कुंकळकार. आयकप्यानो, तांची थोडे भितर वळख करून दिवची जाल्यार त्यो बॅचलर ऑफ होमिओपॅथीक मेडिसीन आनी सर्जरी शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत तांणी आपलें शिक्षण घेतलां. फुडें BHMS परीक्षा आनी ह्युमन फिजिओलॉजी ह्या विशयांत तांणी गोल्ड मॅडल मेळयलां. फूड अँड न्यूट्रिशन ह्या विशयांत तांचो खाशेलो अभ्यास आसा. तांणी पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट इन पब्लीक हेल्थ सिंगानिया युनिवर्सिटी हांगाय शिक्षण घेतलां. तशेंच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ आनी फॅमिली वेलफेअर नवी दिल्लीच्योय तांणी पोस्ट ग्रॅज्युएट तांणी डिप्लोमा केला. मॅनेजमेंट इन अप्लायड एपिडेमियोलॉजी. दोतोर, तुमच्यो ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्रीज आनी त्यो डिग्रीज वाचतना सुद्दां म्हाका म्हणजे खूब तुमी अभ्यास करता अशें दोळ्या मुखार एक चित्र साकारलें. तुमकां मना पासून परतून एकदां येवकार. आमच्या स्टुडियोत तुमी पयल्याच फावट आयल्यात. तुमकां कितें दिसलें? थँक्यू सो मच म्हाका आपयल्ल्या बद्दल. हांगा येवन म्हाका खरेंच बरें दिसलें. आनीक बरें एक्सायटमेंटूय आसा, कित्याक बरे क्वेश्चन्स येवपाचे आसा ऑन द वे, आनीक एक इंटरॅक्शन कशें जाता लोकां बरोबर. सो धन्यवाद दोतोर. तुमची आनीकूय वळख हांव आमच्या आयकप्यांक करून दितलेंच. दोतोर, म्हजो न्ही पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारच्या पयलीं आमकां एक कांय खिणा आदीं एक फोन आयिल्लो. सिल्विया फेर्नांदीश गिरी सावन तांणी फोन केल्लो. त्यो म्हणटात की आपूण एक ज्येश्ठ नागरीक म्हणजे 60 अबाव. म्हणटा की आतां जाणटेपणान खूब कश्ट करून आपूण आतां जाणटी जाल्या, अनेक दुखणी येता, केन्ना आपली मनशां बरोबर आसता केन्ना ना. तर तांकां अशें विचारपाचें आसा की एक मनाचें समाधान जावपाक किंवा एक शांतता मनाक मेळपाक होमिओपॅथीक मेडिसीन आसा काय म्हणटा. आनी त्यो अशेंय म्हणटात की तांची चली तांचोय होमिओपॅथीचेर खूब विश्वास, पूण ती म्हणटा की आपल्यो इतल्यो सदच्यो गुळयो आसात त्या गुळयां वांगडा होमिओपॅथीक कितलेशें हें जातलें काय म्हणटात ते. ओके, हो खूब जाणांक कॉमन प्रश्न आसता की जेन्ना आमी ॲलोपॅथीक आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट घेता जाल्यार ताज्या बरोबर होमिओपॅथीक घेवपाक जाता काय ना. सो डेफिनेटली घेवपाक जाता, कांयच प्रॉब्लम ना. फक्त एकूच रिक्वेस्ट हांव सगळ्या पेशंट्सांक करता की जेन्ना तुमी खंयचेय फॉर्म ऑफ ट्रिटमेंट घेता, तुमी जितले दोतोरांक कन्सल्ट करता तेंच्या कडेन क्लियर रावात की बाबा आपूण अमकें हें वखद घेता तें घेता करून. सो ते दोतोरांकूय जेन्ना प्रिस्क्रायब करता तेन्ना बरें पडटा. एज रिगार्ड्स टू तिजो प्रश्न की जाणटेपणान जी दुखणी आसता किंवा जेन्ना गटायचे जे वखद जाय पडटा ताजेर कितले इफेक्टीव आसा, ताजेर खूब इफेक्टीव आसा होमिओपॅथी. इंडीड सपोज तुमी होमिओपॅथीक ट्रिटमेंट घेता जाल्यार तुमचो जो रिलायन्स ऑन दुसऱ्या वखदांचेर जितले तुमचे डिपेंडन्स आसता ते कमी जाता. आनीक मुळात म्हणजे जाणटेपणान एक इम्युनिटी मनशाची कमी जाता. सो होमिओपॅथीक वखदान ते इम्युनिटीय वाडटा, प्लस तांकां घटसाणूय मेळटा आनी ओवरऑल वेलबींग भरपूर आसा आनी सायड इफेक्ट्स कांय ना. सो इट इज व्हेरी इफेक्टीव ओल्ड एजान एस्पेशली. ना दोतोर, तांचें अशेंय म्हणणें आशिल्लें न्ही की एक मनाची कन्फ्युज्ड स्टेट ऑफ मायंड आसता ते देवाळ. आपणें इतलें आयुश्यान केलें की आतां आपलें फुडें कशें जातलें, आपल्याक कशें तरेचें म्हातारपण येतलें, ताका ती म्हणटा तशीं वखदां आसा. म्हणजे मनाक आतां हें तुमी शारिरीक सांगलें, आतां मानसीक बळगें तितलेंच गरजेचें न्ही. ताका तसो तांचो प्रश्न आशिल्लो. सो मानसीक लेवलाचेर होमिओपॅथी इज व्हेरी व्हेरी इफेक्टीव. कित्याक आमी जेन्ना वखदां दितात तेन्ना आमी जस्ट पेशंटाचे फिजिकल दुखण्याचेरूच फोकस करना. सो आमची जी केस टेकींग आसा ताका टायम मातसो चड लागता. कित्याक शारिरीक दुखणें तुजो मानसीक मेकअप कसो आसा, म्हणजे तूं कशें तुजे एक्शन्स रिएक्शन्स कशे आसता, मागीर तुजी मानसीक स्टेबिलिटी कशी आसता. जशें म्हातारपणान न्ही खूब जाणां म्हणटात ना आपल्याक याद उरना,
आपल्याक कितें सांगिल्लें इमिडिएटली लक्षांत येना. सो जे मेंटल पावर्स जे कमी जाता ते रिवर्क करपाक आनी रिस्ट्रेंथ करपाक होमिओपॅथी इज व्हेरी इफेक्टीव इंडीड फॉर ऑल एज ग्रुप आनी जाणट्यांक तर इतल्यान लाभदायक. सो येस, मेंटल हेल्थाच्या फॅक्टरान होमिओपॅथी इज व्हेरी व्हेरी इफेक्टीव. आनीक स्पेशली लायक डिप्रेशन्स, पोस्ट ट्रॉमॅटीक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एन्झायटी, ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर, इवन डिमेन्शिया, मेमरी इश्यूज हांचेर खूब इफेक्टीव आसा. सो डेफिनेटली शी कॅन ऑप्ट फॉर इट. सो सिल्विया फेर्नांदीस फ्रॉम गिरी, तांचो हो प्रश्न आशिल्लो, म्हणजे 2-3 प्रश्न आशिल्ले आनी म्हाका दिसता दोतोर की हे प्रश्न सगळ्यांकूच पडटात. सो तांच्या खातीर तुमी एक बरी जाप दिल्या. सिल्विया फेर्नांदीस हांकां तर बरें दिसतलेंच. दोतोर, फुडलो प्रश्न म्हजो आसतलो की होमिओपॅथी म्हणजे एक्झॅक्टली कशी उपचार पद्दती आनी बाकीच्या फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स आसता ॲलोपॅथी किंवा हे ताच्या पासून ते कशे डिफर करता, तुमी कितें सांगशात? ओके, होमिओपॅथी करंटली एज एन ऑल्टरनेटीव सिस्टम ऑफ मेडिसीन म्हणून क्लासिफाय केलें जाता. आतां सगळ्यांक खबर आसा भारतान आयुष मंत्रालय आसा. सो आयुषाचो जो एच आसा दॅट स्टँड्स फॉर होमिओपॅथी. आतां होमिओपॅथी जी ही पद्दत आसा ती जर्मनी जन्माक आयिल्ली आनी ताचो फावंडर जावन आसा डॉक्टर क्रिस्टिन फ्रेडरिक सॅम्युएल हॅनेमन. सो ताचो जन्मदीस जावन आसा 10 एप्रील. सो ताका लागून आमी वर्ल्ड होमिओपॅथी डे करता. आतां सांगपाक म्हणल्यार कशें, होमिओपॅथी जन्माकूच आयला इन अ व्हेरी इंट्रस्टींग वे. आमचो जो फावंडर आशिल्लो तो एक फामाद असो MD एलोपॅथीक फिजिशियन आशिल्लो त्या काळान, ऑलमोस्ट 300 years बॅक. सो ताका अशें नोंदून आयलें की आमी जेन्ना ट्रिटमेंट दिता तेन्ना दुयेंस रिलॅप्स जाता किंवा मनीस वखदां दिले की ताजी विकनस येता, ताका बाकीचे त्रास स्टार्ट जाता. सो तो चिंतपाक लागलो की आपल्याक अशी एक सिस्टम क्रिएट करपाक जाय जातून मनशाक हिलींग जाता, क्युअर जाता आनी मेन म्हणजे कसलें दुखणें उरना. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे ताका कांय टोचून बिचून आसपाक जायना. सो इट शूड बी नॉन इन्वेजीव आमी म्हणटात तशी. आनी तातूंतल्यान होमिओपॅथीचो जन्म जालो. एज रिगार्ड्स टू हाव इट इज डिफरंट फ्रॉम अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसीन, इन मेनी वेज इट इज डिफरंट. फर्स्टली आमचो अप्रोच डिफरंट आसा. आमी डिजीज म्हणून अप्रोच करना, ते दुयेंसा बरोबर आमी फूल मनशाचो जो गेटअप आसा, लायक शारिरीक तो कसो आसा, मानसीक कसो आसा, मागीर ताचे खाणपाणाचें कशें आसा, बारीक सारीक गोश्टी आसता. सो खुबदां अशें म्हणटात की ना होमिओपॅथा कडेन गेल्यार व्हडली इंटरव्यूच कशी आसता रे म्हणून. सो आसता कित्याक आमी तो फूल गेटअप त्या मनशाचो अंडरस्टँड करता आनी मागीर प्रिस्क्रिप्शन येता. सो दीस इज अ व्हेरी डिफरंट फॉर्म बिकॉज कन्वेन्शनल मेडिसिनान इट इज मोर ऑफ डिजीज ओरिएंटेड. दुसरी गोश्ट म्हणजे आमची जी वखदां आसता ती बेजिकली दे आर मेड फ्रॉम डिफरंट सोर्सीस. सो आमचे प्लांट्सांतल्यानूय केल्ले आसता वखदां, एनिमल्सांतल्यानूय केल्ले आसता, एलिमेंट्स जे आमचे मिनरल किंगडम म्हणून आसा, म्हणजे तातूंत तुजे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स सगळे येता. मागीर एक नोजोड्स म्हणून आसता. सो हे आसता ते डिजीज सिक्रिशन्स आसता, ताजे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काडून मागीर केल्ले आसता. आनी एक सारकोड्स म्हणून आसता, ते हेल्दी सिक्रिशन्स असतात. सो हाजे जे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसता ते पिकअप करून ताजेर फार्मास्युटिकली वर्कअप करून ही वखदां तयार केल्ली जाता. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे ही वखदां आमी मनशाक दिवन टेस्ट करतात. सो इट इज समथींग दॅट इज व्हेरी कॅरेक्टरिस्टीक फॉर होमिओपॅथी. हे दुसऱ्या सिस्टम्सांनी ना. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आमचो जो प्रिंसिपल आसा, म्हणजे होमिओपॅथी कशी बॉडीन वर्क करता, इट्स ऑल ऑन मनशाची इम्युनिटी आणि ससेप्टेबिलिटी. सो इट इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन. सो दिस इज हाव इट डिफर्स. दोतोर, तुम्ही साध्या सरळ उतरांनी आमकां खूब म्हायती दिल्या आनी तातूंतल्यान अशें कळ्ळें नाही जाल्यार प्रत्येक दोतोर आनी ताजो पेशंट ताजें एक आपलें अशें खास नातें आसता. पूण तुमी म्हळें की होमिओपॅथी ताजें एक वेगळें नातें आसता. सो डॉक्टर आणि पेशंट ताजें एक बॉन्डिंग आसता बरोबर. आनी म्हाका दिसता की तेन्नाच ती वखदां चड प्रमाणांत लागू जातात. दोतोर, वर्ल्ड होमिओपॅथी डे, होमिओपॅथीचे संस्थापक डॉक्टर सॅम्युएल हॅनेमन हांची जयंती फाल्यां 10 एप्रिलाक आनी तेच फाटभुंयेर आयज आमी मेळ्ळ्यात आनी लोकांक एक बरी संदी आमच्या आकाशवाणी परिवारान दिल्या. तातूंत तुमी बी आमच्या सांगातान आसा. तुमचें स्वागत करतनाच हांव धन्यवादूय म्हणटा. आनी दोतोर, कांय वेळा आदी आमी जेन्ना पूर्व तयारी करतालीं तेन्ना तुमी थीम सांगल्या, तिवूय हांव आमच्या आयकप्यांक सांगता. अंदू वर्साची थीम आसा होमिओपॅथी फॉर अ हेल्दियर फ्युचर, नॅचरल, सेफ आनी इफेक्टीव. आयकत रावात FM रेनबोच्या वितरावणेंत होमिओपॅथी ह्या विशयाचेर हें लायव्ह
म्हजो फुडलो प्रश्न म्हाका जो फोनार आयला तो तर कितें जाता जाणा, आमचे खुबशे लोक म्हणजे खुबशे आयकुपी म्हणटात की आपूण ऑन एअर वचना, फक्त फोन करता. सिमरन कामत म्हणून पणजेच्यान ताणें फोन केला. ताणें 12वीची परिक्षा दिल्या. ताजो असो प्रश्न आसा की ते म्हणटा की एक तांची जी स्टेज आसता अशा वेळार खूब मनान कन्फ्युजन्स, सगळीं क्षेत्रां तांकां उगडीं आसता, तीय शिकतात आनी ते म्हणटात की कन्फ्यूज स्टेट ऑफ मायंड आसता. सो अशा वेळार तांकां मेडिटेशन किंवा योगा अशें ह्याच्या वांगडा ती म्हणटा होमिओपथीचो कितें रोल आसा काय? डेफिनेटली आसा, कित्याक कॉन्सन्ट्रेशन हो जो फॅक्टर आसा तो खूब जाणांचो डिरेंज जाता. कित्याक इट्स नॉट जस्ट द पियर प्रेशर, बट आमचे जे एनवायरमेंटल सायडीक खुबश्यो घडामोड्यो घडटा ताका लागून कॉन्स्टंटली जाता. आनी अशें आसता की बाबा आपणें कितें नवीन करप, की आपल्याक फ्युचरान जॉब मेळप, आपणें हें केल्यार बरें, की आपणें अशें केलें जाल्यार आपूण खंय रिग्रेटान वचचो ना. सो खूब कन्फ्युजन आसता. इट इज नॉर्मल फॉर दॅट एज. सो ताका लागून आमचे कडेन वखदां आसता वेरीन मेंटल क्लॅरिटी मेळटा. जशें हांवें पयलीं सांगलां, जेन्ना आमी मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबिंग म्हणटा, होमिओपॅथी इज व्हेरी व्हेरी इफेक्टीव आनीक खूब बरी वखदां आसा. आनी मुळात म्हणजे ताजो सायड इफेक्ट ना. सो मनशाचें हिलिंगूय बरें जाता आनीक मेंटल एक क्लॅरिटी जी मेळटा ती चड बरी मेळटा. सो ऑब्वियसली दे कॅन ऑलवेज ऑप्ट फॉर इट. बट अलॉंग विथ इट तुमी तुमचे बाकीचे सगळे एक्टिविटीजूय चालू दवरिल्ले आनीक बरें, लायक योग, मेडिटेशन कितें आसा तें. सो तुम्ही जशें सांगलें न्ही की आमी पेशंटाची सगळी म्हणजे हिस्ट्री घेतात. सो एक प्रकारचें तें कावन्सिलिंगूच जाता न्ही. हय हय. आनी ह्याच अनुशंगान हांव एक प्रश्न विचारता की आमकां दिसता न्ही की होमिओपॅथीक दोतोराक सगळ्यो राटावळी कित्याक, म्हणजे एक कॉमन असो शब्दान तुमकां विचारलें. सो ताचेर तुमी कितें सांगशात आमच्या आयकुप्यांक? सो जशें हांवें पयलीं म्हणिल्लें, जेन्ना फर्स्ट टायम पेशंट येता युजली हांव तांकां सदांच विचारता केन्ना घेतला काय फर्स्ट टायम घेता. कित्याक कोणें घेतला जाल्यार ताका आयडिया आसता की बाबा हो दोतोर खूब प्रश्न विचारतलो. सपोज कोणें घेवना, ताका कांय आयडिया ना, तो तितलो प्रिपेर्ड आसता की बाबा आपल्याक इतले इंटरव्यूआ भशेन क्वेश्चन्स येतले म्हणून. सो क्वेश्चन्स आमी बेजिकली विचारता कित्याक आमचें जें फिजिकल मेकअप आसा, म्हणजे शारिरीक कसो आमचो मेकअप आसा, कितें दुखणें आसा, मेंटल वेलबिंग म्हणजे तूं कशें रिएक्ट करता, कशें एक्ट करता. लायक इन नॉर्मल सिच्युएशन्स ऑल्सो सपोज थोड्या लोकांक बारीक बारीक गोश्टीचेर राग येता, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी वन. सो हाका लागून त्या मनशाचें कितें वैशिश्ट आसा तें जाणून घेवपाक लागून आमकां हे सगळे हिस्ट्री घेवची पडटा. कित्याक आमची औषध जे आसता न्ही, आतां आमी एक हिस्ट्री टेकींग घेतली, ऑफकोर्स क्लिनिकली एक्झामिनूय करतात आमी, सपोज गरज पडल्यार इन्वेस्टिगेशन्सूय करता केसी प्रमाणे. आनी मागीर हाचे सगळे जे आमकां मेन फॅक्टर्स मेळटा ताजेर आमी एक टोटॅलिटी ऑफ सिमटम्स म्हणून करतात. सगळे ते सिमटम्स एकठांय करता आनी मागीर आमी ते आमचो एक इंडेक्स बुक्स आसता ताका आमी रेपर्टरी म्हणटा, ताजेर ते रेपर्टरायज करता. आनी जे वखद त्या सिमटमा बरोबर मॅच केल्लें जाता इन द करेक्ट फॉर्म ते त्या मनशाक प्रिस्क्रायब केल्लें जाता. दॅट इज द रिजन आमी म्हणटा की फॉर एग्जाम्पल एक मनीस आयलो की बाबा आपल्याक मायग्रेन आसा, इवन ते जुळे आसले, दोगांयकूय मायग्रेन प्रॉब्लेम आसलो, दोगांयकूय वखदां वेगवेगळीं वतलीं. जस्ट बिकॉज ते ट्विन्स आसा म्हणून सेम प्रिस्क्रायब जावचें ना. इट इज डिफरंट. तुजे ज्या वैशिश्टाचार आसा त्या प्रमाणे डिफर जाता. सो दोतोर जशें पळय ना जाल्यार कितें जाता, एक बेट ताजें वखद घेतलें ताजें लागलेंच ना अशें केन्नाच म्हणचें न्ही. कारण जशें तुमी डॉक्टरा कडल्यान अपेक्षा करतात तशें डॉक्टरूय अशी अपेक्षा करता की तांणी तुमकां वखदां दिवपाक तुमी तांकां पयलीं सगळें सारकें सांगपाक जाय. सो सिमरन कामत पणजेच्यान एक विद्यार्थी ताणें आमकां फोन केल्लो. सिमरन बाय, तुका तुज्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळाच आसतली. दोतोर, तुमी बी आमकां एक साद्या उतरांनी सगळे होमिओपॅथीची वैशिश्ट्यां आतां मेरेन सांगल्यात. सो जेन्ना कोणाकूय एक नवीन सुरवात करपाची आसा, जर होमिओपॅथीक हे उपचार पद्दती घेवन, जाल्यार ताणें सगळ्यान पयलीं अशें ठरोवपाक जाय की आपूण जें कितें घेतलो दोतोराच्या त्या खातीर आपणें आपले सगळे वेवस्थीत माहिती आपल्या शरिराची जावं मानसीक हें सांगपाक जाय, सो दॅट बरे गूण मेळटले. होमिओपॅथी ह्या विशयाचेर आयचो हो संवाद तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. आनी आयकप्यानो, तांची वळख करून दितना एक्चुली दोतोर तुमची वळख थोडे भितर करून दिवप शक्य ना, कारण तुमचे अनेक मुद्दे पैलू तातूंत आसात. पूण त्याच
तुमच्या बायोडेटान हांवें अशें एक वाचतां की आयकपे न्हू, आमच्यो डॉक्टर प्रतिश्ठा ह्यो एक भरतनाट्यम नृत्य कलाकार. नृत्या वांगडाच तांकां अभिनयूय आवडटा. प्रवास करप हें तांच्या आवडीची अशी एक गजाल. वाचन आनी रांदप. दोतोर, रांदप म्हळ्या बरोबर तुमी रांदचे कुडीन काम करता आनी तुमी जे खाण तयार करता ताजो सुगंध म्हणजे म्हाका हांव अणभवपाक शकता असोय म्हाका एक अनुभव आयलो. एल्युकेशन, पब्लीक स्पिकींग, कविता करप अश्यो सगळ्योच तुमकां एक देवालें वरदान म्हळ्यार जाता. सो इतलें सगळें करून दोतोर तुमी एक होमिओपॅथीक डॉक्टर आनी अनेक संस्थांनी तुमी काम करतात, तुमी सेवा दितात. हें कशें कितें म्हणजे तुमी ह्या क्षेत्रांत कशीं आयलीं आनी हें सगळें कशें तुमी बॅलन्स करतात? म्हणजे आमचे जे आयकुपी आसात, आमचे आयकुपी भयणी आसात, तांकां एक स्फूर्त दिवपी तुमची उतरां तुमी उक्तायात. सो बेजिकली म्हाका ल्हानपणा पासून डान्सिंग, म्युजीक आनी खुबश्यो अश्यो छंद आशिल्ले. आनीक म्हज्या आवयन म्हाका अरावंड 5th आसतना भरतनाट्यमाक एनरोल केलें, कित्याक म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली भरतनाट्यमूच शिकपाक. आनीक म्हजे गुरू जावन आसा श्री पुलीन गोस्वामी, ताच्या कडेन हांवें हें भरतनाट्यम शिक्षण घेतलां. सो म्हाका आजून पर्यंत भरतनाट्यम केन्ना म्हाका जेन्ना टायम मेळटा आय डू प्रॅक्टीस, म्हाका खूब आवडटा. आनी म्हज्यो बाकीच्यो ज्यो हॉबीज आसा हांव अधून मधून जशें केन्ना टायम मेळटा तशें पर्स्यू करता. लायक पोयट्री रायटींग म्हाका खूब आवडटा. सो ते बेजिकली अशें म्हणल्यार जाता की म्हज्या आवयक स्वता वाचन, लिखन ताजो छंद आसा. ती चडशी मराठी आनी कोंकणीन बरयता. हांव चडशें इंग्लिशीन बरयता, कित्याक म्हजें सगळें शिक्षण इंग्लीश मिडियमांतल्यान जाल्लें सिन्स चायल्डहूड. सो आय एम मोर कम्फर्टेबल रायटींग इन इंग्लीश. आनीक आय स्टील पर्स्यू इट. कमिंग टू हाव आय लँडेड इन होमिओपॅथी, बेजिकली फ्रॉम द एज ऑफ 3 हांव होमिओपॅथीक ट्रिटमेंट घेतालें. कित्याक म्हजी जी पेडियाट्रिशियन आशिल्ली दोतोर गावणेकान, बरी फेमस पेडियाट्रिशियन पणजेची, बिकॉज ऑफ सर्टन कंडिशन्स शी टोल्ड माय मदर की यू हॅव टू स्विच हर टू होमिओपॅथी. सो दोतोर सालेलकन म्हणून एक आसताली डॉक्टर हांगा अर्बन हेल्थ सेंटर पणजी, त्या काळार म्हणजे वे बॅक इन 95. सो तिच्या कडेन व्हर म्हणून. सो तेन्नाच्यान आय हॅव बीन ऑलवेज इन टू होमिओपॅथीक ट्रिटमेंट. सो जाल्लें अशें हांवें घेतिल्लें एडमिशन डेंटलाक. आनीक फ्यू मंथ्स इन टू डेंटल आय रियलायज की आय एम नॉट हॅपी डुईंग डेंटिस्ट्री. सो मागीर हांवें BHMSाक स्विचीन केलें आनी आय एम हॅपी अबावट इट. कित्याक म्हाका जाय तशें त्यो गोश्टी पर्स्यू करपाक मेळटा. हातूंत म्हाका मेंटल हेल्थ, विमेन्स हेल्थ सगळें डील करपाक मेळटा. आनी एज रिगार्ड्स टू बॅलन्स, बायलां एनीवेज आसतात मल्टीटास्कींग. सो खंयचीय बायल पळयात, आय मीन हांव अशी बायलां जावन खबर आसा म्हाका जी तुमी खूब उमेदीची अशी उतरां उलयतात. एक कितलेंय पुरो जालें जाल्यार सुद्दां एक वेगळी स्फूर्त दिवपी अशी तुमची ही उतरां आसात. सांगात, हांवें तुमकां मदींच डिस्टर्ब केलें कित्याक हांव इतलें खोशी जालें. नो, बिकॉज आय हॅव सीन, कित्याक म्हजी आवय स्वता खूब मल्टीटास्कींग आशिल्ली. सो हांवें म्हज्या आवयक तिजो केटरिंगचो बिझनस आशिल्लो, डे केअरचो बिझनस आशिल्लो, प्लस शी इज इन टू लड्डूज एंड ऑल दीस थिंग्स. सो ती स्वता मल्टीटास्क करता आसतना पळयल्ली. आनी म्हज्या मम्मीच्या डे केअरान हांवें स्वता अशी बायलां पळयल्ली वे बॅक इन 90s. ती स्वता बायक चलोवन खंयच्या डिफरंट कॉर्नर्स गोंयच्यान येवप, भुरग्यांक ड्रॉप करप, वचप. सो ते म्हज्या एनवायरमेंटान आशिल्लें की बाबा तूं इतलें करपाक शकता. इट इज ऑल इन युअर मायंड. सो मेंदू हो खूब इम्पॉर्टंट गोष्ट, कित्याक तुजें मन सपोज स्ट्रॉंग आसलें न्ही, तूं कितेंय करपाक शकता. सो फॉर बॅलन्स दॅट इज वन थिंग. वील पॉवर तुजी गरजेची आसा. आनी दुसरी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट इज युअर फॅमिली. तुजो सपोज फॅमिली आनी फ्रेंड्स स्ट्रेंथ बरो आसा न्ही, यू कॅन डू मल्टिपल थिंग्स. लायक आय एम रियली ब्लेस्ड. माय पेरंट्स म्हाका सदांच सपोर्ट केला, घोवानूय सपोर्ट केला, माय मामानूय सपोर्ट केला. इंडीड एग्जाम्पल दिवपाक गेल्यार कोवीड काळान अशें सिच्युएशन आशिल्लें की बाबा आमी वेन आय वॉज ऑन ड्युटी केन्ना घरा पावता कितें पळयता. सो फॅमिली सगळें मॅनेज करताली. सो ऑफकोर्स फॅमिलियल सपोर्ट इज इम्पॉर्टंट. आनी तुजे वर्क कलिग्स जे आसा, आय एम ब्लेस्ड विथ अमेझींग वर्क कलिग्स आनी हेल्थ ऑफिसर. सो ते सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. सो इफ यू हॅव दीस यू कॅन अचीव एनीथींग, आय फील. दोतोर, खूब कितें मनाक एक वेगळी शक्त दिवपी अशी तुमची उतरां आशिल्ली. तुमी म्हळें की बायलांक एक देवान वेगळी घडयल्या, सो ती सगळेंच करूंक शकतात. म्हाका दिसता की आमच्या आयकुपी बायलां हातूंतल्यान आनीकूय स्फूर्त घेतली. आनी दोतोर, तुमी म्हळें की तुमी जंय
घरान रावतात किंवा तुमी जंय काम करतात थंयचें वातावरण खूब गरजेचें. आनी तुमी जशें म्हळें की आपूण आय एम ब्लेस्ड, तशेंच म्हाकाय बी सांगन दिसता की म्हजी बी हीच अनुभवाची उतरां आसात. आमचो आकाशवाणीचो एक परिवार आसा आनी ह्या आकाशवाणीच्या परिवारान न्ही दोतोर आमचे असंख्य आयकुपी बी तातूंत तांचो आस्पाव जाता. सो आमचो घराबो दिसान दीस वाडत वता. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें की जशें आकाशवाणीचेर आमी हांव म्हणनात, आमी उलयता म्हणटा, तशें आकाशवाणीन जशें आमकां आमी शिकयलें तशें तुमी म्हळें की परिवार तुमकां घडयता. पणजेच्यान सुखदा हांणी आमकां एक प्रश्न विचारला. त्यो म्हणटात की होमिओपॅथी हळू हळू काम करता काय, म्हणजे आतां पळय हरशी गुळी घेतली की इमिजिएट आमकां रिलीफ मेळटा, तशें होमिओपॅथीक करना असो म्हणजे ताजो असो प्रश्न आसा. आनी तो अशें साद्या साद्या कारणाकूच लागून आसा काय म्हणून ते विचारता. ओके. इंडीड हो खूब जाणांचो प्रश्न आसता आनी लोकांक जेन्ना पेशंट्स येता तांकां सदांच अशें दिसता की होमिओपॅथी स्लो आसत काय म्हणून, पण तशें ना. एक्चुली होमिओपॅथी इज व्हेरी क्वीक. सो होमिओपॅथी पयलीं म्हणटा ते सगळ्या दुयेंसांचेर दिवंक शकता. तुजे अक्यूट इलनेसीस जे आमी म्हणटात लायक थंडी, जोर, टॉन्सिलायटीस, ताळो फुलप, बेजीक बारीक सारीक आसा ताजेरूय दिवंक शकता. आनी मोठे रोग आसता जे लाँग स्टँडींग दुयेंसां आसता लायक डायबिटीज, मागीर तुजे PCOS, पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम, मागीर एंडोमेट्रियोसिस, फायब्रॉयड्स, ऑटिझम, ADHD, मुतखड्याचेर, गॉल स्टोन्साचेर, टेक्निकली एवरी डिजीज प्रॉब्लम्साचेर होमिओपॅथी प्रिस्क्रिप्शन मेळटा आनी तुमकां ट्रिटमेंट घेवंक मेळटा. सो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओन्ली वन थिंग. तुजी जी सगळी दुयेंसां आसा सगळी कवर केल्ली आसा होमिओपॅथीन आनी सगळ्या हांकां इफेक्टीव ट्रिटमेंट आसा. आतां एज रिगार्ड्स टू द ड्युरेशन ऑफ ट्रिटमेंट, पयलीं म्हणटा ते इट इज अ सिंपल लॉजीक. सपोज तुका जोर आयला, तुवें होमिओपॅथीक वखद घेतलें, तुजो जोर रोखडो निवळटलो. इट वील नॉट टेक लाँग टायम. थंडी जाल्या वखद घेतलें रोखडें निवळटलें, बिकॉज ते थंडी तेन्ना जाल्ली आसता. इट इज अ फ्रेश थिंग. तो जोरूय तेन्नाच आयिल्लो आसता. जेन्ना तुका असो रोग आसा जो खूब टायम लागता, फॉर एग्जाम्पल धर तुका मुतखडो आसा, मुतखडो सपोज तुका तो जावपाक पयलीं टायम लागता, सो मागीर तो ब्रेकडावन जावपाक भायर येवपाकूय बॉडीन टायम लागता. बट सपोज मेन म्हणजे कशें आसा जाणा, तूं जेन्ना लाँग स्टँडींग डिजीज म्हणजे आमी क्रॉनीक डिजीज म्हणटात लायक PCOS, फायब्रॉयड्स, ऑटिझम, ADHD, ह्या दुयेंसांचो जो ड्युरेशन आसता ऑफ ट्रिटमेंट इट डिपेंड्स ऑन डिफरंट फॅक्टर्स. पयलीं म्हणटा ते तुजी रोग प्रतिकार शक्ती कितली आसा ती. दुसरी म्हणटा ते दुयेंस कितले ड्युरेशनाचें आसा. जितलो चड ड्युरेशनाचो तितलो बॉडीक मातसो टायम लागता. अशें न्ही की वर्सानो वर्स घेवपाक जाय. इफेक्टिविटी लायक फॉर लाँग स्टँडींग डिजीजीस तुका 1 म्हयन्यानूय रिलीफ मेळटा. सिवियर क्रॉनीक डिप्रेशनान आमकां 10 डेजानूय टोटली पेशंट रिलीफ जाल्लो अशेंय मेळ्ळा. आनी तिसरी गोश्ट म्हणटा ती ससेप्टिबिलिटी म्हणून आसता. म्हणजे तुज्या बॉडीक जेन्ना एक मेडिसीन इंट्रोड्यूस करता, तुजी बॉडी कितली फास्ट क्विकली रिएक्ट करपाक शकता ताजेर डिपेंडंट आसा. सो इट इज नॉट स्लो, इट इज व्हेरी इफेक्टीव. इवन इन लाँग स्टँडींग डिजीज आमकां क्विक रिजल्ट्स आसात. सो एकूच रिक्वेस्ट आसा, जेन्ना तुमी खंयच्या होमिओपॅथाक कन्सल्ट करतात, सी टू इट ही इज अ क्लासिकल होमिओपॅथीक प्रॅक्टिशनर. एक्झॅक्टली. तें एक खूब गरजेचें आसा. दोतोर, तांचो एक ताज्यात जोडून तो एक प्रश्न आसा. ती म्हणटात की कितें पथ्य आसता काय म्हणून. म्हणजे होमिओपॅथीक जेन्ना तूं वखद घेता तेन्ना कितें पथ्य पाळचें पडटा काय म्हणून. आयडियली पथ्य पाळप आसना, बट कशें आसा जी प्लांट्सांच्यान आमी वखदां करतात ताका थोडे गोश्टी एंटीडोट करपाक शकता. सो सपोज दोतोर तुका प्लांट किंगडम रिलेटेड कितें मेडिसीन दिता जाल्यार तुमकां एक इन्स्ट्रक्शन मेळटलें की कॉफी पिनाका, ऑर किंवा कॉफी पिता जाल्यार एक अमकोच टायम गॅप दवरतात आमी, 1-2 तासाचो टायम गॅप दवरतात. कच्चो कांदो किंवा कच्चें लसूण खायनाका म्हणटा, बिकॉज रॉ ऑनियन आनी रॉ गार्लीक आसा ताका एंटीडोटींग प्रॉपर्टीज असतात. सो सर्टन मेडिसिन्सांक ते एंटीडोट करपाक शकतात. सो ओन्ली ती मेडिसिन्स प्रिस्क्रायब केल्यार डॉक्टर्स हे इन्स्ट्रक्शन्स दितात, बट अदरवायज नो पथ्य एन ऑल. बाकीचे जे नॉर्मल डायटरी गायडलायन्स असतात ते एक आसतले. आनी दोतोर, आपल्याक जर बरो रिजल्ट जाय जाल्यार आपणे थोड्यो गोश्टी पाळूंकूच जाय न्ही. सुखदा पणजेच्यान म्हाका दिसता की ताज्या प्रश्नाची जाप ताका मेळ्ळ्याच आसतली. दोतोर, तुमकां धन्यवाद म्हणीत हांव फुडलो प्रश्न, म्हणजे तुमी आतां सांगलाच की क्रोनीक कंडिशन्स आसा पळय ताकाय बी तो अफेक्टीव आसा. म्हणजे एलर्जी, अस्थमा हाकाय बी तो इफेक्टीव आसा. सो म्हाका दिसता की सुखदा आनी आमच्या बाकीच्या आयकप्यांक तांच्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळ्या आसतली.
तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. आयकपेनो आतांच आमकां एक फोन आयिल्लो. दिवाडेच्यान मिलन नार्वेकार हांणी फोन केलो. दोतोर, मिलन बायन तुमकां खूब खूब आशिर्वाद दिल्यात. त्यो म्हणटात की तुमी ज्या तरेन तांकां होमिओपथीचें सांगतात ती सगळी म्हायती आयकून तांणी सगळ्यान पयलीं तुमकां सांगलां की तांकां जें दुखणें जालां तें हांव तुमकां सांगताच, ताजेर खंय तुमी रिसर्च करात. तुमच्या आवाजा वयल्यान तुमी खंय तांकां खूब भुरगीं दिसतात आनी आयकपेनो आमची डॉक्टर तशी खूब तरूण आसा. आनी दोतोर ती म्हणटात की तुमी हाचेर तुमच्या अभ्यासू वृत्ती तांकां आवडली आनी ती म्हणटात की तुमी ह्या दुखण्याचेर रिसर्च करात आनी तुमकां खूब खूब तिणें आपले आशिर्वाद दिल्यात. मिलन बाय, तुमकांय बी आकाशवाणी परिवाराचो धन्यवाद, थँक्यू म्हणटा तुमकां आनी तुमचो प्रश्न दोतोराक सांगता. दोतोर, त्यो म्हणटात की आपल्याक कोवीड जाल्या उपरांत आपली कात अशी धवी धवी जाली आनी ताजेर तांचो ट्रिटमेंट चालू आसा. तुमी तिका कितें सांगपाक सोदतात काय म्हणटा ते ट्रिटमेंटा बद्दल? ओके, सो पयलें म्हणटा तें बाय मिलन, थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर ब्लेसिंग्स. आनीक तुमी जो प्रश्न विचारला पोस्ट कोवीड तुमकां हेजें दुखणें जालां, सो बेजिकली आमच्या कडेन मेडिसिन्स आसता होमिओपॅथी जोडून, म्हणजे कातीच्या दुयेंसाक होमिओपॅथी कितली अफेक्टीव असोय तांचो एक प्रश्न. सो जेन्ना स्कीन इश्यूज म्हणटा तेन्ना होमिओपॅथी इज व्हेरी व्हेरी इफेक्टीव. सो आमचे कडेन लायक इफ यू कन्सल्ट एनी होमिओपॅथ, ताच्या कडेन सोरियासीस, विटिलिगो, लायकन प्लॅनर्स, इवन तुजी जी पिंपल्स आसा, एक्ने म्हणटात किंवा हेअर फॉल्स, हाजेर खूब इफेक्टीव ट्रिटमेंट्स आसा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हणजे स्कीन हिलींग ब्युटिफुली जाता होमिओपॅथीन. आनीक तुमी जे तुमचें दुखणें सांगलां ऑब्वियसली ताजेरूय मेडिसिन्स आसा. तुमी तुमच्या खंयच्या तुमकां कोण नियरस्ट होमिओपॅथ आसा ताका कन्सल्ट करपाक शकता. इंडीड गोंयान अशेय थोडे होमिओपॅथ्स आसा जे ओन्ली स्कीन रिलेटेड डिजीज प्रॅक्टीस करतात. एक 4-5 आसात अशे बरे टॉप नॉच डॉक्टर्स, सो यू कॅन कन्सल्ट एनी वन ऑफ देम. आनी येस, होमिओपॅथी इज व्हेरी इफेक्टीव जेन्ना स्कीन हेअर कंडिशन्स आसता, व्हेरी व्हेरी इफेक्टीव. आनी इवन तुजे जे रॅशीस आसा, इवन पितांब येतात, अर्टिकेरिया, ताजेर सुद्दां खूब इफेक्टीव आसा. सो स्किनाक लागून आमचे कडेन भरपूर पेशंट्स येतात बिकॉज तांकां ते स्टिरॉयड्स घेवपाक नासता ऑर चडशा लोकांक थोड्यांक ऍप्लिकेशन्सूय नाका आसता. सो येस, होमिओपॅथीन आमी जस्ट विथ मेडिकेशन्स आमच्या कडेन खुबशे ट्रिटमेंट ऑप्शन्स आसात. सो मिलन बाय, आमच्या दोतोरान तुमकां खूब बरें उत्तर दिलां आनी म्हाका दिसता की तुमकां हाचेर समाधानूय तुमचें जालें आसतलें. तुमच्या आशिर्वादाक लागून परतून एकदां आमी तुमकां धन्यवाद म्हणटा. दोतोर, म्हाका न्ही आनीक एक प्रश्न आयला. पद्मश्री फोंडेच्यान त्यो कितें म्हणटात की आतां प्रत्येक क्षेत्रांत बदल आयला, प्रत्येक क्षेत्रांत एक अत्याधुनीक अशी टॅक्नॉलॉजी तंत्र जालां. ह्यायूय होमिओपॅथी ह्या उपचार पद्दतीनूय अशें जालां काय म्हणटा ते? हय, सो आमचे जे चडशे मेडिकेशन्स आसता ते इन द फॉर्म ऑफ पिल्स किंवा लिक्वीड आसता. सो इट इज अ नॉन इन्वेजिव्ह फॉर्म ऑफ ट्रिटमेंट आनी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर नेझल एडमिनिस्ट्रेशन अशें आसता. आतां आमचो जो टॅक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट आसता ते बेजिकली आमच्या सॉफ्टवॅर्सान आसतात. कित्याक आमचें न्ही कशें आसता, होमिओपॅथीक आनी MBBSचो सिलेबस इज द सेम, ऑलमोस्ट सगळें सेम आसा. ओन्ली आमकां एज अ होमिओपॅथीक डॉक्टर 4 गोश्टी एक्स्ट्रा शिकच्यो पडटा. एक आमचो ते होमिओपॅथीक फार्मसी, एक आसता ते ऑर्गनॉन म्हणून जे आमचे प्रिंसिपल्स, कोड्स, एथिक्स आसता. एक मटिरिया मेडिका म्हणून विशय आसता जातून आमी आमची वखदां ती खंयच्यान करता, ताजी नांवां कितें, ते खंयच्या खंयच्या ऑर्गन्सांचेर वर्क करता, कशी एक्ट करता तें. आनी एक रेपर्टरी म्हणून, कित्याक एकूच दुयेंसाचेर आमचे कडेन हजारांनी वखदां आसा. सो हेडेकाक एकट्याक हांवें बेलाडोनो दिला जाल्यार दुसऱ्याक हांव नॅट्रम्यूर म्हणून एक वखद दिवपाक शकता. ताका लागून आमचो एक इंडेक्स आसता रेपर्टरी म्हणून. आनी पयलीं ते मॅन्युअली करताले वीच वॉज अ व्हेरी टिडियस वर्क बिकॉज रेपर्टरी खूब आसात. सो बेस्ड ऑन केस आमी खंयची रेपर्टरी सिलेक्ट करप हेंय एक स्कील आसता दोतोरा कडेन. सो ताका लागून आतां सॉफ्टवॅर्स आयिल्ले आसा वीच हॅज मेड द वर्क इजियर फॉर द डॉक्टर्स. नाल्यार पयलीं तें आनीक टायम कन्ज्युमींग जातालें. आतां हे सॉफ्टवॅर्सांक लागून सगळ्यो गोश्टी मातश्यो बेगीन जाता. सो ऑफकोर्स आमी ते यूज करतात. आनी ऑफकोर्स बाकीचे म्हण सगळे रेडिओलॉजिकल बीन ते सगळे कॉमन एडवान्समेंट्स आसता इन बोथ मॉडर्न मेडिसीन आनी आमकांय. सो पद्मश्री फोंडेच्यान तांचो हो प्रश्न आशिल्लो. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. अशेंच आमकां फोन करात, मेसेजीस करात. तुमी आमच्या आयकुप्यांक एक खास तुमचो संदेश दियात. दोतोर, 12:05 आमी सुरवात केल्ली आनी आतां 1 वर जायत आयलां. एक न्ही म्हणली 4-5 मिनटां, 4 न्ही 3च 3.5 मिनटां आमच्या हातान आसा. दोतोर, वता वता तुमी एक तुमच्या खास यादीन उरिल्लो असो प्रसंग सांगात.
प्रसंग म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू होमिओपॅथी म्हणजे खुबशे अशे केसीस आसा, पण एक म्हजे कडेन लायक एक ग्रूप ऑफ स्टुडंट्स आशिल्ले जे ADHD आनी ऑटिझमांतल्यान सफर करताले, आनी तांचेर जेन्ना आमी मेडिकेशन स्टार्ट केल्ले तांचे जे डेली लिवींग इतले इम्प्रूव जाले. लायक फॉर एग्जाम्पल ADHDन भुरगो खूब रेस्टलेस आसता, एक जाग्यार बसना, ताका अटेन्शन डेफिसीट आसता आनी पेरंट्सांक हँडल करप हें खूब डिफिकल्ट जाता. ऑब्वियसली आमी पिडियाट्रीक केअर दितात, मागीर ऑक्युपेशनल थेरपी आसता ताचेर आनी वेगवेगळ्यो थेरपी आसता बेस्ड ऑन द केसीस, त्यो दिवच्यो गरजेच्यो आसता. पण ताच्या बरोबर होमिओपॅथी इज व्हेरी व्हेरी इफेक्टीव बिकॉज ह्या भुरग्यांची रेस्टलेसनस मात्रा खूब देविल्ली आसा आनी आतां ही भुरगीं सगळ्या नॉर्मल स्कुलांनी एक जाग्यार बसून दे आर डुईंग व्हेरी वेल इन देअर रुटीन लायफ. सो बेसिकली वो पेरंट्सांकूय रिलीफ आसता, तशेंच टिचर्सांकूय रिलीफ आसता आनी मेन म्हणजे त्या भुरग्याक रिलीफ आसता, कित्याक ती काय ताजी चूक न्ही, ताका कळना तो असो कित्याक वागता आनी वेगळो आसता म्हणून. सो जितले तुमी अर्ली इंटरवेन्शन करता, जितले बेगीन ट्रिटमेंट स्टार्ट करता, तितलो बेगीन तुमकां ताजो बेनिफीट मेळटा. सो इन अ सिमिलर वे इन अदर डिजीजीस ऑल्सो जितले बेगीन तुमी एक होमिओपॅथीक डॉक्टराक कन्सल्ट करता, तुमकां रिजल्ट्सूय तितले बरे मेळटले. दोतोर, सो तुमी म्हळें की आवयक रिलीफ आसता, सो तुमच्या यादींतलो हो एक खास असो अनुभव. वता वता आमच्या आयकप्यांक संदेश. सो हांव लोकां कडेन इतलेंच सांगपाक सोदतां की तुमी डेफिनेटली होमिओपॅथी ट्राय करात. गोंयान खुबशे रजिस्टर्ड होमिओपॅथीक मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स आसात, कोणाकूय तुमी कन्सल्ट करपाक शकतात. प्लस थोडे स्पेशलिस्टूय आसा, लायक होमिओपॅथीक सायकॅट्रीक, होमिओपॅथीक पिडियाट्रिक्स अशे आसात थोडे स्पेशलायज केल्ले गोंयान, ज्यांच्यांनी MD केल्या त्या विशयान. सो तुमी तांकांय कन्सल्ट करपाक शकता. आनी एक गजाल जी लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय की होमिओपॅथी इज नॉट स्लो, इट इज व्हेरी क्विक, फास्ट रिलीफ मेळटा. फक्त तुमी एकदां कन्सल्ट करून ट्राय करपाक जाय. आनी एक कॉमन जो लोकांक एक हें आसता की ना बाबा अमक्यात लोकांक होमिओपॅथी चलता, तशें कांय ना. रायट फ्रॉम बर्थ टील डेथ, म्हणजे एक नवजात शिशू, ग्रोईंग स्कूल चायल्ड, जेन्ना टीन्स, अडॉलसन्स, प्रेग्नंट बायल, लॅक्टेटिंग मदर, जाणटेपण, all age groups can take homeopathic treatment and it's very safe and there are no side effects, so you can opt for it. दोतोर, तुम्ही तुमच्या व्यस्त कामकाजातल्यान वेळ काढून आमच्या आयकप्यांक एक ऊर्जा दिली, तांकां म्हायती दिली. तुमकां आकाशवाणी परिवाराचो धन्यवाद म्हणटा हांव तुमकां. थँक्यू सो मच. तशें पळोवपाक गेल्यार होमिओपॅथी म्हळें की अनेक प्रश्न मनात आयल्या, अजून ते म्हज्या कागदार आसात, पूण वेळ सोंपिल्लो आसा. तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद.